देशांतल्या तरणाट्यांक रोजगार दिवच्या हेतान शेनवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें रोजगार मेलाचें उक्तावण केलें। पयल्या पावण्यार ह्या मेळाव्यांतल्यान 10 लाख नागरिकांक रोजगार दिवपाची मोख केंद्र सरकारान दवरला, अशें प्रधानमंत्र्यान म्हळां। रोजगार मेलाचें उक्तावण केल्या उपरांत देशभरांतल्या 75,000 तरणाट्यांक आयज वेगवेगळ्या नोकऱ्यां विशीं नियुक्ती पत्रां दिवपाची कार्यावळ वेगवेगळ्या राज्य सरकारान घडोवन हाडिल्ली। गोंयांतूच ह्या रोजगार मेळाव्या वरवीं नियुक्ती पत्रां दिवपाची कार्यावळ जाली, जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय माध्यमांतल्यान आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें गोंयांत आशिल्ल्या रोजगाराच्यो संदी विशीं लोकप्रतिनिधी तरणाट्यांक म्हायती दिवन तांकां रोजगार उपलब्ध करून दिवचो अशें म्हणलां। आज भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ती पत्र सौंपे जाएंगे। गोंय सगळ्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जावपाक जाय। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेअरी कल्चर या सगळे करता आसतना स्किल्ड एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीतूय बी आमी कमी उरचे न्ही। आमच्या तरणाट्यांक म्हणजे IIT पासून IT पर्यंत हे सगळे भुरगे स्किल्ड एम्प्लॉयमेंटा खातीर अपस्किलिंग, रिस्किलिंग हे ओरिएंटेशन प्रोग्राम आमी ऑलरेडी सगळ्यांच्या बरोबर सुरुवात केल्या। हांव मुद्दामून रिपीट करता, हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरात 2 लाख ऑपॉर्च्युनिटी अवेलेबल फुडल्या 5 वर्सांक आसा। ताचो फायदो आपल्या ग्रामपंचायतींतल्या भुरग्यांनी कसो घेवचो। एज अ लीडर म्हाका दिसता पंचायतींतलो आपूण लीडर आसा, म्हणजे पंच, सरपंच किंवा हे म्हणून आपली जबाबदारी त्या कडेन एंगेज आपूण कसो करून दितलो, हाजे तुमकां जो सपोर्ट जाय तो CMO ऑफिसा कडल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक मेळटलो हाची हांव खात्री दिता। आनी आमी सगळे जाण जर मेळात जाल्यार गोंय स्वयंपूर्ण सगळ्या बाबतीत जातले हाची खात्री बाळगिता।